सालिगांवच्या लोकांक फाटल्या 10 वर्सां सावन कोयर प्लांट पिडत आयला। हो प्रश्न सासणा खातीर जाग्यार घालपाचे नदरेन पंचायत वांगड्यांनी बसका घेवन चर्चा केली। पळयात पुराय बातमी। कोयराच्यो गुट्टांनी सोंसपाक जायनात, लोकांक भोव त्रास सोंसचे पडटात। सालिगांव प्लांटार कोयराचो लोड येता, देखून कोयराचेर जाता तितले बेगीन कंट्रोल हाडात, ना जाल्यार प्लांट दुसरे कडेन तरी व्हरात, भलायके कडेन खेळू नाकात, पंच वांगड्यांनी मागला। पळयात। आमच्या गांवांत कितलींच वर्सां जाली एक गार्बेज इश्यू हा चालू। ते इश्यूक लागून आयज आमी सगळे येयल्ले आहा, गांवचे लोक सगळे आयज त्रासलेले आहे गार्बेजीक लागून। कित्याक गार्बेजीचो पयलो पॉयंट म्हणजे स्टिंक, वास येता पळय, लोकांक जेवपाक प्रॉब्लेम जाता, कोणाक घरान रावपाक प्रॉब्लेम जाता, भुरग्यांक स्कुलाक वचून प्रॉब्लेम जाता, घरा कडेन येयल्या उपरांत जेयतले म्हणल्यार त्रास जाता। म्हणून आमी हे गांवच्या लोकांनी आयज आनी तशेंच पंचायतीन डिसिजन घेतलेलें की वचोन आयचे एका डायरेक्टराक मेळटलें म्हणजे गार्बेजीच्या ट्रिटमेंट प्लांटाच्या। तेका लागून आमी तेंचे कडेन पॉयंट मांडलेले आहा। एक म्हणजे गाडयो येतात पळय ते स्कुला वजाक येता आनी ट्राफीक जॅम करता, स्कुलाक भुरग्यांक टायमार पावना। प्लस न्यूसन्स वास येता पळय, तो वास कंट्रोल करपाचें, कितें भुरग्यांक क्लासीन बसलेल्या सोसूंक जायना, स्टडी करपाक प्रॉब्लेम जाता। आनी आमच्या गांवांत 1-2 स्कुलांत आमी जाता इतले बेगीन हो ट्रिटमेंट प्लांट आहा पळय, तुमी जर लोकांक सगळे आमचे कॉन्स्टिट्युएंट हेका दितात, आमच्या गोंयकारांक, जाल्यार तो कंट्रोल हाडा आनी खंय तरी दुसरे बाकी कडेन प्लांट घालपाची तयारी करा। कित्याक हो लोड आमच्या सालिगांवाचेर पडटा आनी लोक आमचे सीक पडटा, तेका लागून जाता इतले बेगीन कंट्रोल करचें म्हणून आमी तेचे एश्युरन्स घेतला आनी तेणी सांगलां हे जितले पॉयंट आहा ते आपण आपल्या बोर्डा कडेन मांडटलो आनी आमी तुमकां जाता ते बेगीन आपूण सॉल्व करपाचो प्रयत्न करतलो। जो वास येता तेचो सोल्युशन कितें? 10 वर्सां जाली लोक हे वासान रावतात ह्या गांवांत। आमकां हेची संवय जातली ही म्हाका खबर ना, पूण अजूनय ह्या वासा खातीर आमकां जेवपाक मेळना। हेचेर कितें तरी ऑथॉरिटीजान एक्शन घेवचें। ज्यो गाडयो ट्रॅव्हल जाता जे अनफीट फॉर रोड यूज, हे कोण चॅक करिना। म्हाका दिसता पुलीस सुद्दां ते गाडयांक लागीं वयचे ना, ते वासान तांकां घोळ येतली, तर तो कोण तेचेर एक्शनूय घेयना। ते व्हेकलचे कंडिशन चॅक करचें, वेदर दे आर फिट फॉर रोड यूज ऑर अनफीट फॉर रोड यूज। आय थिंक 25 to 30% ऑफ द व्हेकल्स विल नॉट बी फिट टू रन ऑन द रोड. They should be removed from this business. The vehicles are made for specific purpose, that is for carrying waste. Are they designed for carrying waste? The authorities should take action and ensure that only vehicles that are registered for this purpose carry this particular garbage. अजून मेरे till date उदीक येयना PWDचे नळ हांगेर लोक ते कपडे धुवपाक खंय वयता आमी अजून, बट ते उदीक पोल्युटेड आहे 100%। कित्याक उदकान ते ना निस्ती आसली पयलीं, बरे बारीक बारीक जीव आसले जे उदक फिल्टर करता आनी आयज ते ना थंय पळय, स्टिंकींग वास सेपरेटली सगळें जाला। सो प्लीज मागता गव्हर्मेंटा कडेन जावं प्लांटा हितून वेस्ट मॅनेजमेंटान की मातसो हेची दखल घेयात, लोकांच्या हेल्था कडेन खेळों नाकात, मातसो हेल्थ सांबाळ आमचो। ल्हान ल्हान माणकुली भुरगीं concerns about the Salmona spring. So I am going to ask the pollution board again to have a verify the quality of water there. Second thing is there are tankers which are coming around and parking around here. So suspicion is there on these tankers playing some mischief. So those tankers now pollution board has allowed around 80 cubic meters to be taken inside the plant for the purpose of working of the plant. So those tankers which are coming inside the plant also will have to be cross-checked by the plant management. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर।